तुम्ही होय तो टाइम जालो आसा 12 आणि आता ब्लॉग स्टार्ट करता हांव. आयज ड्रायव्हिंग क्लास बीन आसलेले सो मातशें साफसफाई करताले. मागीर जेवण बी आयज करून दवरलां हांवें. काल न्ही पळय ती सुंगटां हाडलेले बारीक सुंगटां पळय ते घालून पुलाव केला. बासमती रायस न्ही खूब आहा ताका लागून पुलाव करया म्हटलें. आनी हांवें न्ही एक व्हिडिओ काडला म्हणजे म्हाका कोणें कमेंट केल्ले की सुंगटां कशें क्लीन करतात. सो हांवें तो व्हिडिओ काडला मागीर हितून घालता ओके. सो हांगासर पळयात हांव एक सुंगटां घेता ओके. सो पयलीं न्ही हेड काडून घेवपाचें आनी हांगासर फाटल्यान अशें कवर आसता ते काडून घेवंक जाय. आनी हांगासर आसा टेल ओके हें काडून घेवंक जाय. आनी मदीं न्ही एक ब्लॅक कलर दोरो आसता तो न्ही काडूंकूच जाय. ब्लॅक कलर दोरो इजिली येना ते तरी पूण हें पळय हें पळय ओके इतलेंच आनी कांय ना. सो हांगा सुंगटां क्लीन जाल्लें आसा. तो फूल हेड आनी मदीं सगळें पोर्शन आहा ते काडपाचें कवर आनी टेल इतलेंच. आनी भितरले एक दोरो काडूंक जाय इतलेंच. तो काल रातचेच न्ही हांव ते सुंगटां न्ही क्लीन करून दवरला कित्याक खबर सकाळी टायम रोखडो म्हणजे कळत ना टायम रोखडो वयता मागीर आनी ते साफ करपाकूच न्ही खूब टायम लागता. आनी ते बारीक बारीक सुंगटां न्ही ताका लागून तो म्हणटा आयज ते करया म्हटलें की फाल्यां ब्रेस्तां मागीर फ्रायडे आमी उरची ना वयतली. सो हांगा ते सगळें नॉनवेज सोंपलें. पुलाव करून दवरला हांवें ओके. आनी रित्वी येयला. रित्वी हें करता टिचरीक फाल्यां टिचर्स डे न्ही कार्ड करता खंय हें पळय कितले कार्ड करता रे 3 करता. कोणा कोणाक टीचर श्वेता मॅमीक मॅक्स मॅमीक आनी इंडी मॅमीक. आनी रितिका उदक काम दिल्लें हांवें हें स्वीट कॉर्न न्ही मातशें काड म्हटलें. एक काम जायना हेडे एकूच काडलें हेणें. म्हाका खूब आवडटा अशें काडपाक बी टायम ना हेडे. सो मातशें तें सुकलां न्ही म्हटलें हे वयले बियो कशें काडून फ्रिजीन दवरया डीप फ्रिजीन. केन्ना अशी भजी बी बरें जाता हेजे भजी बी केले न्ही बरें जाता. हेका लायन मार मरे हेका भितर लायन मार. आनी हेकाय हेतून बरें कलर पेन्सिलान बरें ओके. सो हांवें न्ही दवरूंक ना तें मागीर सुकता म्हणून न्ही अशें हांव फ्रिजीन दवरतां. आनी जेवण बी जालें. आयज पुलाव केला सुंगटाची पुलाव ऑलरेडी तुमकां शेअर केला आनी कांय शूट करूं ना हांवें. आनी हें केलां सलाड केला मागीर ताका मिक्स करतलें हांव मीठ बी घालून. आनी काल न्ही हांवें गरम मसाला ऑर्डर केल्ले भयणीक जाय खंय. सो हे 3 पॅकेट न्ही गरम मसाला हे पळयात ऑर्डर केला जस्ट कालूच येयलो तो. सो आयज सांजचें आमकां वचूंक जाय पणजी. एक काम आसा पणजी ते अष्टमीची फेरी येयला पळय पर हांव गेल्लें न्ही हांवें ते व्हिडिओ तुमकां शेअर केला. सो म्हाजे एक सबस्क्रायबर आहा ते भायर रावता ताका न्ही थंयसर एक टेबल खूब आवडलें. ते व्हिडिओन पळयलें तेंच्यांनी तांकां ते टेबल न्ही खूब आवडलें. सो ती हांव पावलें टेबल म्हणजे बूक करून धाडून दी म्हणून थंयसर तेंच्या घरा कडेन तेंच्या घरा कडेन ते आसा खंय. सो आयज वयतली आमी फेरीक ते तांकां ते टेबल आवडला पळय ते तांकां म्हणजे बूक घेतले आनी तांकां म्हणजे डिलिव्हरी कर म्हणटा तेंच्या घरा. एक्चुली न्ही काल वचपाचें आसलेलें पावस सामको कंटिन्यू पावस आसलेलो ओके. मागीर पावलो आतां पावस ना हय वत पावस हय. सो म्हटलें आयज या म्हटलें कित्याक 6 तारखेर लास्ट म्हटलें हेंच्यांनी फेरी. सो आयज वयता आमी आनी ते टेबल बूक करता आनी तांकां घरा डिलिव्हरी कर म्हणून तांकां सांगता. तुमी मागीर घरा डिलिव्हरी करतली पळय पावस येयलो ओके. आनी मातशें तुका कपडे बी घेवंक जाय चवथीक म्हाज्या आहा शिव आनी हांव घेतलो हेंकां. आनी कितें आहा आनी पणजी कांय काम ना तेच कपडे घेवंक जाय. आनी पळया डेकोरेशन आयटम बी कितें घेता हांव आतां चवथी वयता न्ही आमी गांवान. सो थंय व्हरपाक तेमी म्हाजे कजन भाव बी सगळें हाडटा डेकोरेशन आयटम बीन. पळया कितें न्यू बीन येयलें कितें घेवया आमी आयज म्हटलें सांजचें या आयज. एक्चुली सकाळीं वचपाचें प्लॅन आसलेलें मागीर शिव बाबा नाका सांजचेच या ताका न्ही गडबड आसता सकाळचें इवेंट येता कोण कॉल करता म्हटलें सांजचेच या म्हटलें जेवून जें कितें काम आहा पळय तूं आतां कर सांजचें आमी या म्हटलें. सो ताका लागून बेगीन पुलाव बी करून दवरला हांवें. आनी म्हाका कमेंट केल्लें साखर भात हेजी रेसिपी शेअर कर म्हणून. सो आयज आतां करता हांव साखर भात. आनी एक म्हाका सबस्क्रायबरान कमेंट केल्ली की साबुदाण्याची खीर रेसिपी शेअर कर म्हणून ती हांव फाल्यां करतलें. सो आयज हांव न्ही साखर भात करतलें की फाल्यां एकूच आहा आमी फ्रायडे वयतली न्ही मागीर तुमकां कांय रेसिपी मेळचें ना ताका लागून. सो ताका लागून बेगीन रांदून दवरलें हांवें. साखर भाताक न्ही सगळें हांव सामान बीन काडून घेता आनी मागीर दाखयता तुमकां ओके. चला तो साखर भात करपाक न्ही हांवें पळया हांगासर घेतला 1 कप बासमती रायस घेतला. ताका न्ही बरें वॉश करून घेतला ओके. आनी सोक बीन करप धरप ना जस्ट ताका वॉश करून न्ही उदीक काडून घेवपाचें ओके. सो करया आमी आतां साखर भात. आनी जेन्नाय तुमी साखर भात करता न्ही आयदन मातशें सकयल मातशें थीक आसूंक जाय. चड पातळ अशें आयदन घेनाकात कित्याक आमी चड तितून उदक बीन घालचें ना तें मागीर येतलें बरा सकयल चिकट्टलें. सो जे सकयल्लें आहा पळय मातशें थीक आसूंक जाय तसलेंच तुमी आयदन घेयात आनी साखर भात करात. सो आतां घालता हांव घी घेतला हांवें 1/2 कपाचें मातशें कमी घेतला घी
बरें गरम जाल्लें आसा. सो आतां घालता एक 4 क्लोज घालता लवंग. सो आतां घालया आमी रायस. हांगासर आमी 1 कप घेतला. सो आतां आमकां हें बरें मिक्स करूंक जाय आनी मिक्स करतना न्ही अशें स्लोली ताका मिक्स कराता. रायस आहा पळय ते तुटतले. ओके. सो बरें तुपान ताका न्ही फ्राय करून घेवया 1-2-3 मिनटां. आनी फ्लेम आहा पळय लोच दवरात. सो 1-2 मिनटांनी एका बरें हांवें सावकाश अशें बरें ताका तुपा वांगडा फ्राय करून घेतला. सो आतां आमी घालया ड्रायफ्रुट्स. हांगासर घेतला हांवें काजू, बादाम आनी किशमिश. तुमकां जाय ते तुमी ड्रायफ्रुट्स तुमी घेवं शकता. ओके. बरें ताका मिक्स करात. सो तांदूळ न्ही हांवें तुपा वांगडा बरें एका फ्राय करून घेतला. सो आतां आमकां घालूंक जाय उदक. सो हांगासर न्ही हांवें घेतला 1 कप रायस. 1 कप रायसाक न्ही आमकां 2 कप उदक घालूंक जाय, ते बी गरम. ओके. मातसो चड गरम करून म्हणजे खतखतो हाडून तितलें गरम करून आमकां उदक घालूंक जाय. सो हांगासर घालता हांव 2 कप उदक. सो जस्ट चिमूटभर न्ही हांव मीठ घालता. सो आतां घालता वेलची. जस्ट 2 अशें धाडून घेतला हांवें ताका, ते घालता. सो हांगासर हांवें दूध आनी केसर भिजत दवरलेले ते घालता. पण हें घालप ऑप्शनल आहा. आनी आतां घालता आमी ऑरेंज फूड कलर. सो बरें एका मिक्स करून घेयात. सो बरें एका मिक्स करून घेतला. फ्लेम आहा पळय मिडियम दवरात आनी धांपोवन आमकां हें तांदूळ आहा पळय बरें शिजोवन घेवंक जाय. आनी मदीं मदीं काडून ताका मिक्स करत रावात. सो हांगासर तुमी पळोवंक शकता रायस आहा पळय बरें कूक जाल्लें आसा आनी उदीक बीन सगळें ड्राय जाल्लें आसा. ओके. फ्लेम आहा पळय लो दवरात आनी दाखयता तुमकां शिजला काय ना तें. हें पळय. ओके. हें बरें शिजलेलें आसा. आतां आमी घालया साखर. साखर गोड तुमकां कितलें जाय कमी जास्त हें तुमी तुमच्या प्रमाणे एडजस्ट करात. सो हांगासर हांव 1 कपाचें मातशें थोडेशें घालता. 1 कप ना 1 कपाचें जस्ट थोडें आहा हें. सो बरें एका मिक्स करून घेयात. सो हें पळयात हांवें साखर घालून न्ही हेका बरें मिक्स केलां आनी आतां उदीक सुटलां म्हणजे साखर न्ही हांगा मेल्ट जाल्लें आसा. सो आतां आमकां न्ही हें ड्राय जायसर न्ही चड शिजोवंक जायना. म्हणजे ड्राय जायसर न्ही गॅस ऑन करून हेका शिजप ना. मागीर येतल्या बरा साखरभात न्ही आमचें मातशें घट जातलें. सो आतां गॅस बंद करा आनी धांपोवन न्ही आमकां अशें 15 मिनटां दवरूंक जाय. मागीर कितें जातलें बरा भात आहा पळय तें शीत आहा पळय साखरेचें तें उदीक आहा पळय तें ओडून घेतलें. ओके. सो आतां 15 मिनटां अशें दवरता हांव आनी गॅस न्ही हांगासर हांवें बंद केला. सो 15 मिनटां जाल्लीं आसा. लीड ओपन करता आनी हांगासर पळयात बरो वास सुटला. साखरभात रेडी. हें पळयात म्हणजे बेस्ट जाला. हें पळयात. ओके. खावून सांग तुमकां कशें जालें तें. सो हें पळयात साखरभात रेडी आसा. आयज म्हाका कोण सांगलेलें सबस्क्रायबरांक कर म्हणून त्या निमित्तान केलें हांवें. नाल्यार खूब तेंप जालें हांवें करूंकूच नासलें साखरभात खावंकूच नासलेलें. फक्त लग्नाक देवाच्या प्रसाद खातालें आमी न्हय हय करात नाले. तुगे वास घेवपा येयला हो पळय वास घेवपा येयला. तर खावया आमी. खावून सांग तुमकां की खूब तेंपान करा न्ही ताका लागून. आसा आनी खूब आहा. हय थोडे हेका दिता हांव स्नॅक्स दिता. तेजे आयदन बी आसा आमचे कडेन ताका घालून दिता हांव. मागीर आतां पयलीं खावून घे. खावून सांग तुमकां तर या. ना केसर भात न्ही ऑरेंज घालता कलर आनी येल्लो कलरू घालता. आतां माझे ऑरेंज आसले ऑरेंज घातले. घे ना खावून सांग. तूच पडव तूच पडव खाऊन राव मरे. कसा टेस्ट खाऊ का बरा बेसला परफेक्ट सामकी टेस्ट. बरं ट्राय कर बरें लागता. तुका म्हटलां ट्राय कर म्हणून बरें लागता. बरें लागला. सो हांगासर पळय हांवें स्वीट कॉर्न तसा काडून घेतला आनी पयलींचे इतले आसलेले घालून घेता. ऋतुकाक धाडलेले स्नेहागेर हें दिवपाक सॉरी केसर भात थंयच उरलो पळय तो येवकूच ना. दिसून आयली न्ही मागीर तुमकां हेजेर दाखयता हांव पकोडा. बरें येता आनी एकानी डीप फ्रिजीन दवरूंक जाय. खूब दीस बरें उरता हें पळय इतलें जालें फूल भरलो हो डबो. हांगासर न्ही नाल्ल तासता. सो चवथीक न्ही आमी हें दिता वायन. वायन म्हणजे तुमकां खबर आसतलें जे मॅरीड वुमन दितात वायन. ते चवथीक न्ही अशें असले 5 नाल्ल धरून न्ही वायन दितात. तुमकां मागीर दाखयता हांव चवथीक ते करतले गणपती दिसा तुमकां हांव दाखयतलें. तो 5 नाल्ल न्ही वयले काडूंक जाय शेंडे वयले काडूंक जाय आनी सायडीतले आपय सगळे ताका अशें तासून घेवंक जाय म्हणजे क्लीन करून घेवंक जाय. मागीर कितें करता खबर आहा हांगासर एक चॉक आसता पळय व्हायट कलर चॉक
अशें ताका रावंड करपाचें सर्कल आनी हांगासर न्ही काजळ हळद आनी कुंकू लायतात. मागीर हांगासर जेन्ना आमी वायन करता पळय चवथीक हांगासर हे दवरतात केळी पीस स्लायस केळीचे स्लायस आनी तुपान ते वात हांगा दवरतात आनी लावपाचें आनी मागीर ते आरती काडटा गणपती. सो वायन करता. सो मम्मी पप्पाले रेडी करून दवर. सो आतां करता हांव फक्त 5च आनी 2 नाल्ल व्हरतले की आमगे नाल्ल खूब आहा न्ही आमी सुकताली ते ताका लागून मम्मी पप्पाली हांगच्यान तूं नाल्ल घेवन यो म्हणपाली. सो आमगे नाल्ल खूब आहा. सो करता हांवें मागीर दाखयता तुका फायनल. ओके चला. सो आतां आमी येयला हरमन चाय पिवपाक. आतां आमी न्ही जॅगरी टी पिवपाचें सोडलें. आतां आमी हें पिता. हें कसलें मेळचिनात ब्लॅक टी हे जेणे घेता जॅगरी हे न्ही लागता ब्लॅक टी. तितून न्ही लेमन हे घातला लेमन कितें तरी पण पिवपाक न्ही एकदम बरें लागता. सो म्हणून आतां आमी ते जॅगरी टी सोडले. सो हे जाल्यार शिवता पी म्हटल्यार जायतलें. कितें हें लेमन टी न्ही लेमन टी हें बरें लागता. आनी हांगा केक न्ही बरें मेळटा. हें पळयात सॉफ्ट सामकें चाय पिवपाक आनी कितले रश हांगा कितले रश आसता पळय हरमन चायक सामकें रावपा जागो उरना. हांगासर पळयात कितलो व्हडलो खड्डो. ह्या खड्ड्यान अर्दे कंबर गेले म्हाजे. हय रस्त्यार खड्डे 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 आनी त्याच खड्ड्यात शिवून वयता. अर्दे कंबर गेले म्हाजे खड्ड्यानूच. चल पावली आमी फेरीक क्रॉस करता. सो ते फर्निचरचें काम जालें हांव. आमी ते पळोवन आयले आहा तेंचे कडेन खूब पीस. तिमी आतां इतली न्ही गोंयान तेन्ना तिमी बाय करतली. पण तांकां सांगून येयला आमी तेजे कडेन आनी खूब अशे पीस आहा खंय. टेबल बरें आहा टेबल ते पोर्तुगीज टायप कशें टेबल आहा. सो आतां आमी वयता मार्केटान. चला. सो आमी हांगा पावला आनी तुमकां दिसता आसतलें बरें डेकोरेशन बी हांगा. हें बरें आहा न्ही बरें येयला पळय हेंय बरें आहा. आतां गन घेवन खंय वयता तूं हां हो पळय शिवनाथ बाबूक न्ही तूं एक घे. हेंय बरें आहा पळय फाटल्यान दवरपाक. हें पळय शिवनाथ बरें न्ही. हातून 2 डिझायन एक हांगा आसा. ओके एक हांगा आसा. आं तो वयर एक आहा. ओके सो आतां आमी येयला कॉन्फिटेरिया. हेजे पयलीं हांवें व्हिडिओ काडलेले आसा. स्पेशली आमी हांगा रिसॉयस खावपा आयला. प्रॉन्स रिसॉय बरें मेळटा हांगासर. सो बसता भूक लागला ताका लागून. खंय बसया हांगा बसया. शिवनाथ पळय थंय हरमनान च्या दुसला. आतां आनी एक च्या घेतला. कितें सांगपाचें हांव कांय उलयना. रुची राव रे हांवें कॉफी घेतला. म्हाजी तकली दुखपा लागलें आयज म्हणून हांवें कॉफी घेतला. सो हांवें न्ही कॉफी ऑर्डर केला. तकली दुखपा लागली म्हाजी ताका लागून कॉफी घेतलें. सो हांगासर घेतला रिसॉयस आनी रोल घेतला. सांग न्ही सारको यो तू लय सांग न्ही 10 मिनिट. सो हेका तुमी वळखता आसतले डेंझिल फ्रँको FC Goa. I played for FC Goa and ATK Mohan Bagan. The first 2 seasons of ISL I played in ATK Mohan Bagan and the third year in FC Goa. सो बरी दिसलें तुमकां मेळोन. हांव तुका फर्स्ट टायम मेळ्ळा. शिव तुमकां मेळात तो बरी दिसलें. एक फोटो तुमकां कितें दाखयता. हांवें पावस येयलो आनी आमी रेनकोट बी काय हाडूना. जादू हे पप्पाचें रेनकोट एकूच रेनकोट आहा. आमी हेका घाल म्हणटा रे तुका. गेलो पावस पयलें चल चल. सो आतां आमी येयला मॉल दी गोवा. सो हांगा न्ही हे माटोळचें सामान लायला दाखयता. हे पळय हे सगळें न्ही माटोळीक बी लायतात. आनी कितें हांगा येयला अगरबत्ती बीन बरें बरें येयला हांगासर. एक धूप घे न्ही धूप ते घे नाही. आनी हांगासर पळय हे सगळे न्ही माटोळीक लायतात. कोणाक कितें कितें म्हणटा म्हाका खबर ना. हे कितें म्हणटा हेका कितें म्हणटा कितें म्हणटा हेका म्हाका नांव खबर ना.
हे काचरो खंय कानल्यो आनी हे पळय हांगा सगळे व्हरता ना गणपती वयर बांदा आमचे ट्रेडिशनल गोंयचे महाराष्ट्रान कर्नाटकान यूज जायना पण गोंयान यूज जाता हय थंय भायर कितें सुद्दां लायता आनी सुद्दांय लायता आनी हे नर्सरी जायत हे सगळे रानांचे देव म्हणजे एक प्रकृती गणपती म्हणजे एक प्रकृती आसता मातयेचो केल्लो आसता ते आवडटा आनी हांगा आसा निरफणस आंबाडे आसा पळय आनी खावपाचें पान सो हांगासर आमचे एक सबस्क्रायबर मेळ्ळे नांव सांग पूजा नायक पूजा नाईक आमचे व्हिडिओ पळयता का तुका वळखता म्हापसाच्यान खबर तुका शॉपिंग तांकां भोंवपाक आवय सगळे व्हिडिओ मम्मी खंय गेले येवन पयलीं तुवें गेले तूं आपयता उलय बाबा दिदीचे खंयचे व्हिडिओ पळयता पळय म्हाका वळखलें म्हाका वळखलें कशें म्हणटा हॅलो वेलकम टू माय चॅनल कशें आहा तुमी आमचो तो गेलो रावंडाक गेलो पयला बाय उलोवपाक ना पळयता तुगे सगळे रेसिपी पळयता मम्मीचे पळयता लायक आमकां पळयता व्हिडिओ पळयता म्हणून आनीच आसता म्हाका आनी कितें कितें करता रेसिपी हांव करता तेजी ट्राय करता मॅगीची केली एक सकाळी फुडें आमकां कसली केल्या आनी मागीर बरोबर सो हांगासर उलयता उलयता आनी एक सबस्क्रायबर मेळ्ळें ना कितें म्हजें निशा निशा हांगा परवरी म्हाका खबर आमचे सैरे परवरी बरीच येयले उलोवपाक बरीच तशें आनी हो धाकटो बाबा तो खेळटा पयली का जस्ट पावली आमी घरा आत्ता ओके आनी आयज बरी दिसली आमकां सबस्क्रायबर मेळ्ळें ना हय खूब जाणां बळ्ळे आनी तेमी येयली उलोवपाक तें व्हडलें ओके सो कांय ना रितिका एक दोन शर्ट हाडला काय बरें इतलें नासलेलें चॉयस मॅक्सान आनी शिवनाथान हें घेतलां आनी काय घेवं ना शिवनाथान शर्ट बीन काय घेवं ना आपण नाका खंय आनी आमी हें मॉलान घेतलां मॉलान तें चवथीचें स्पेशल इल्लें हें घेतलां अगरबत्ती आनी म्हाका साडयेक पीन बीन जाय आसलेलें म्हणजे पीन अर्दें खंय पडला कोणा खबर आनी फाल्यां आनी हांव मेहंदी घालतलें फाल्यां हांव घालतलें मेहंदी पळया केन्ना कशें टायम मेळटा तें ओके तूं कितें बॅग बीन काडटा बॅग पॅकींग करून अजून बॅग बीन काड ओके तू चला हो ब्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा तो आज नाव बीन काय घेना खूप टायर्ड झाला आणि व्हिडिओ कशे व्हडले असले ओके तर मला नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friends. Please see your comments and subscribe to my channel. चला बाय Bye. सो आय थिंक बर्थडे आसा तांकां विश करूया तो नाव आसा शिल्पा काणेकर विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस देवा तुमची हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागतात वन्स अगेन हॅपी बर्थडे शिल्पा काणेकर बरें Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come true. Happy birthday.